एफेसकारांक पावलूचें पत्र आवेसवो 3. पावलू देवाच्या गुटाचो सेवक. ह्या पासत हांव पावलू विदेशां खातीर जेजू क्रिस्ताचो कैदी तुमकां सांगता. देवान तुमचे खातीर म्हाका एक देणें केलां म्हूण तुमी घोडे आयकलां जातलें. आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची वळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर निकतीच हांवें तुमकां वयर थोड्याच उतरांनी बरोवन सांगल्या. तुमी ती वाचतात तर क्रिस्ताच्या गुटाची कितली म्हाका समजणी आसा ती तुमकां कळोन येतली. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणक्यांच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उदेशी देवान तो गूट आपल्या भक्तिवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक उक्तो केला. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी जेजू क्रिस्ताचे एकवटांत विदेशांक तेंच दायज फावो जालां, तेच कुडीचे सांदे जावंक तीं पावल्यांत आनी तेच भासावणेंत तांकांय वांटो मेळ्ळा. म्हाका फावो केल्ल्या देवाचे दयाळेच्या देण्या ह्या शुभ वर्तमानाचो हांव सेवक जालां. खुद देवान आपले पदवेन हें केलां. भक्तां मदें सगळ्यांवून ल्हान तो हांव. तरी आसतना ताव नासलोली क्रिस्ताची दौलत विदेशांक परगट करचें देणें देवान म्हाका फावो केलां आनी आपल्या गुटाची मांडावळ कसली ती सोबेमाजार उजवाडावचें काम ताणें म्हाका दिलां. सोगटा सर्वांच्या रचणारा देवान हो गूट युगांच्या आरंभाक तावन आपणाचेच भितर लिपोवन दवरलोलो. हे पोरी देवाची विविध जाणवाय फकत आतां पवित्र सोबे वरवीं अंतराळावेल्या प्रधानांक आनी अधिकाऱ्यांक कळीत जावची आसली. हीच ती आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता सोवें देवान सासणाक तावन येवजिल्ली मांडावळ. ताचे सोवें ताचेर बावार दवरून देवा मुखार विस्वासान वचूंक आमकां धीर मेळटा. म्हणटच तुमचे खातीर हांव कश्ट भोगतां म्हूण पळयवून तुमी निराशी जावं नाकात म्हूण हांव तुमचे कोडे मागतां. हे म्हजे कश्ट तुमची व्हडवीक. जेजूचो शीम नासलोलो मोग अदीक अनुभवून देवाची परिपूर्णताय भोगूंक पावता. आमचो सर्गीचो बाप स्वर्गार आनी पृथ्वेर आसलोल्या सगळे तरेच्या घराण्यांचो आरंभ तर ताचे मुखार साश्टांगी पडूं अशें मागतां. तुमचे भितरले भितर तुमी नवीं मनशां जावन आयल्यांत. ह्या नव्या मनशांचो आकार बापाच्या पवित्र आत्म्या वरवीं घोटायेन वाडत वचूं आनी भावार्था वरवीं क्रिस्त तुमच्या काळजांनी तिकाण करूं. तोच बाप आपूण भोव मोहिमेवून देखून हें देणें तुमकां फावो करूं. हे पोरी तुमची बुन्याद आनी पाळां मोगांत रिगूं. देवाच्या सोमेस्त भक्तां बरोबर जेजूचो मोग कितलो रुंद, कितलो लांब, कितलो उंच आनी कितलो खोल तो समजूंक तुमी शकतल्यात. खरें म्हणल्यार क्रिस्ताचो मोग कदींच परिपूर्णतायेन वळखून नजो, तरी तो तुमी अनुभवूंक पावतल्यात. आनी असो हो मोग पूर्णतायेन अनुभवून तुमी देवाचीच परिपूर्णताय भोगूंक पावतल्यात. आपले पदवेन आमचे भितर जो आपलें काम करीत आसा आमच्यान मागूंक प्रार्थूंक जाता वो आमी कळपूंक शकता. ताचे परस ओगलें करूंक जाका पदवी शक्ती आसा ताका आमच्या बापाक महिमा आखे पवित्र सोबे मदें जेजू क्रिस्ता सोवें पिणके पिणकेंत सासणाक आमेन. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.